मयूर वेलकम बॅक. आयज परत एक फावट आमी मयुरा वांगडा आसा. मयूर जो आमचे गेल्या फावटी कुडचड्या आमी जो शो केल्लो तेन्ना आमच्या वांगडा मयूर आशिल्लो आनी आयज आमी सांग्यार आयल्या. म्हाज्या फाटल्यान तुमी सांगे नगरपालिका पळोवपाक शकता. बेस बरी नगरपालिका बांदलेली आसा, बट काम कितें आसा आनी नगरपालिकेन कितें केल्लें आसा आज पर्यंत हाजेर उलोवपाक आमी आयिल्ले आसा. मयूर, सगळ्यान पयलीं म्हाका सांग, सांगे ही एरिया, नगरपालिकेची एरिया जाता सुरू खंयच्यान जाता? सुरू जाता म्हणल्यार हांगा दांड्या वयल्यान म्युन्सिपालिटी एरिया चालू जाता. तशें ही सायडीच्यान पळोवपाक गेल्यार पाजीमॉळ सुमार आसा आनी कश्टवटी अदी वाटेर आसा. हांगा मेन सांगपा म्हणल्यार ही बारीक एरिया न्ही, एरिया मातशी व्हडली आसा पूण पॉप्युलेशन बारीक आसा, वोटर्स बारीक आसा. म्हाका एक सांग, तुवें म्हटलें की एरिया तशी बारीक न्ही, पूण सांगे जो मतदारसंघ आसा पळय तो सुद्दां व्हडलो आसा. आनी आतां समजा धारबांदोडा सायडीक काडल्यार तरी आसा तसो बरो एरिया आसा व्हडलो. धारबांदोडा काडून पसून बरो ह्यूज एरिया आसा. म्हळ्यार हांगच्यान जेन्ना वेल्ल्या सालजिरी म्हणटे हांगच्या 50 किलोमिटर 60 किलोमिटर सुमार एरिया आसा. आनी तितून भितर अशें आसा कितें एरिया म्हळ्यार मदीं मदीं घरांच ना, रान आसा, फॉरेस्ट आसा. म्हळ्यार एरिया लॉंग एरिया, म्हळ्यार हांगच्यान वचपाक एक 20 किलोमिटराचें घर मेळटा तुका, गांव मेळटा. अशें करून हांगा उल्या एरिया कितें आसता, वाटेर वाटेर घरां आसता, गांव आसता, हें आसता. हांगा मेन म्हळ्यार फॉरेस्ट चड आसा आनी मेन अशे इशू हांगा चलता ते फॉरेस्ट रिलेटेडूच इशू चलतात. ओके, सो ह्या जाल्या मतदारसंघाचे. आतां हांव आमचे म्युन्सिपालिटी एरिया बद्दल येता. कितले वॉर्ड्स आसा हांगासर टोटल? हांगा सुमारे हांगा टोटल 10 वॉर्ड्स आसात आनी तितून भितर वोटर्स म्हणटे 5343, म्हणजे जस्ट 5343 वोटर्स. आनी वाडा प्रमाणे पळयल्यार 300, 400, 500, मॅक्झिमम 800. बरं, हे सुद्दां जर पळयत जाल्यार इन एन एवरेज जर काडून गेलो जाल्यार 500 मतां एवरेज एका हितून घाली जाल्यार चलता. Yes. बट 500 जाल्यार म्हाका दिसता की 500 600 सुद्दां धरली, थोडे तर 400 जाल्यार खूब कमी वोटर्स आसा. आनी ते कमी वोटर्सांक हँडल करपाक म्हाका दिसता कावन्सिलरांक तितलेच बरें जाता आसतलें. पूण तेंची कामां कितपत जाता? आतां जितले कमी लोक आसता तितले तांची गरजो पुरोवप खूब सोंपें जाता. सो कामां जाता काय? कारण हांगासर आयले तेन्ना आमी पळयलें की खूब अशीर रस्तो सारको आनी पार्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम अशें दिश्टी पडटाले. बट एक्झॅक्टली कितें आसा हांगासर ते लोकांक विचारून कळटा. तुका कितें दिसता हांगासरले प्रॉब्लम्स कितें कितें आसा? सचिन, मेन म्हणल्यार तुमी आतां येतना पयलें एक पुला वयल्यान येयल्या तुमी, तो पुर्तुगीज काळाचो पूल. तो पूल स्टार्ट करपाक कॉन्ट्रोवर्सी चालू आसा. म्हळ्यार एक खेपे स्टार्ट जालें काम तेजें, मदीं काम पेंडींग जालें, कॉन्ट्रेक्टराक पयशे दिले ना म्हणून कोण सांगता. लोकांनी एजिटेशन केलें. कोण जो आमदार, प्रेझेंट आमदार आसा तेग्यांनी गव्हर्मेंटाची बरें ना म्हणटा म्हणून आडोवन दवरली म्हणटात. अशें खूब जाण म्हणटा. पूण सफर जाता लोक हांगा. आनी मेन कितें, तो एकूच असो पूल आसा तेका कुडचरे एरियेच्यान जे लोक येतात ते सांग्या रिलेटेड येतात. तो एकूच पूल, एकूच वाट आसा. थंयच्यान नेत्रावळी लोक वचपाक मेळटा. बाजारांची लोक कुडचड्यार वयतले तोच पूल. आनी तो पुर्तुगीज काळाचो. त्या रोडा वयल्यान मायनिंगूय चलता. म्हणजे सगळे रिलेटेड रोड. म्हणजे तुमी येतना जो पळयलो तो पार्किंग समस्या म्हळ्यार कितें जाला, हांगा पार्किंगा मार्किंग सगळें केलां. म्हणजे पार्किंग सिस्टम सारकी ना. आतां म्युन्सिपालिटी इन फ्रंट ऑफ म्युन्सिपालिटी पार्किंग आसा पूण कोणाचें हांगा लक्ष ना. बस स्टँड जो आसा, बस स्टँडार बश्योच मेळटा तशी पार्किंग केली आसा. तेजेर मोटरसायकली पार्किंग जाता, 4 व्हिलर पार्किंग जाता. म्हळ्यार अशें जालां की कंजेस्टेड असो जावन गेलां. तशेंच मुद्दम एरिया, मुद्दम सांगपा म्हळ्यार मुतपाक हांगा टॉयलेट करपाक टॉयलेट सिस्टम ना हांगा. तशेंच खूब अशे प्रश्न आसा हांगा जितून भितर तुका कळटलें. लोकां फुड्यान जेन्ना वयतले तेन्ना लोकूच तुमकां सांगतले कितें कितें प्रश्न आसा ते. म्हाका दिसता की आमी चड वेळ दवरिनासतना आमी लोकां कडेन या. कारण 5000 वोटर्स म्हणटा, म्हणजे समवेर अरावंड 5500 सुद्दां धरले जाल्यार एका वॉर्डान एक 500 ते 600 सुद्दां धरले जाल्यार म्हाका दिसता समस्या बेगीन सुटपाक जाय. कारण कमी लोक आसा आनी जर इतली कमी पॉप्युलेशन आसा जाल्यार चड त्रास आसपाक जायना लोकांक बाबा. कारण सगळ्यांचें लक्ष आसतलें कावन्सिलरांचें तशेंच चेअरपर्सनाचें सगळ्या गोश्टींचेर. सांगपाचे मेन मुद्दे म्हळ्यार तूं म्हणटा इजिली म्हणटा, पूण हांगा अशें आसा एक कावन्सिलर 4 खेपे बसलेलो आसता, 2 खेपे बसले. म्हळ्यार कितें सुरवातेच्यान हांव एकूच सांगपाक सोदतां. पयलीं म्हणल्यार म्हाका दिसता कितें, एक म्हणटा आपल्याक एकूच चान्स दिया म्हणटा पयलो कावन्सिलर. तो चान्स ताका एक खेपे मेळटगीर तो सेकंड टायम ऑटोमॅटिकली फॉर्म भरता. म्हळ्यार हांगा अशें आसा कितें डेवलॉपमेंट करपाचें लक्ष कमी जालां पूण कावन्सिलर जावपाचें लक्ष चड जालां. आनी मेन आतां तुमी पळयतलेच मुखार तुमकां लोक सांगतलेच खरें डेवलॉपमेंट जालां काय जालें ना हें लोकां मुखारल्यार तुमकां कळोन येतलें. बरोबर. आमी चड वेळ वगड्या नासतना आमी लोकां कडेन या, लोकां कडेन विचारुया आनी तांची समस्या कितें आसा ती. चलया.
हिऱ्या माणकांनी नटिल्लें आमचें हें गोंय अशें म्हणटात आनी ताजें खरें म्हळ्यार पळोवपाक जेन्ना आमकां मेळटा तें म्हळ्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी पावल्या उपरांत आयज सांगे नगरपालिके बद्दल उलोवपा खातीर सांगे हांगासर आमी आयिल्ले आनी अशा एका जाग्याचेर आसा जंय हांव पयलीं पावूंक नाशिल्लें आनी खुबशे आमचे गोंयकार हांगासर पावूंक ना आसतले अशा एका जाग्याचेर जंय पळयल्या उपरांत मन तर प्रसन्न जातात पण हांगासर रावपाचें दिसभर रावन हांगासर गजाली मारपाचो एक मनांतल्यान एक उमेद भायर सरता. आयज ह्या जाग्या बद्दल किंवा आमच्या हे सांग्या बद्दल किंवा सावथ गोवा जी आसा ताजी थोडी हिस्ट्री सुद्दां आमी पळोवया आनी ह्या कार्यावळीक फुडें व्हरूया आमी. आमच्या बरोबर ज्येष्ठ नागरीक तशेंच डॉक्टर नाडकर्णी आमच्या बरोबर आसा. सर, वेलकम टू द शो. सचिन नमस्कार. नमस्कार सर. ही जी जागा आसा त्याच्या बद्दल आमी उलोवया. म्हाका सांगा डॉक्टर की सुंदर आसा सगळे, दोन नदयो मेळटा, कितें आसा हांगासर एक्झॅक्टली? सचिन, हो पळय गांव आसा न्ही सांगे, तो इतले तालुक्या भितर सगळ्यात मोठो तालुको आशिल्लो. म्हण तो फोडलो आनी 2 तालुके केले. एक धारबांदोडा जालो आनी हो सांगे उरलो आनी आमची एरिया इतली कमी जाली. पयलीं दुधसागर बी आमचो आशिल्लो, पूण आतां आमी आमचे पुरतें उलोवया हो कितें उरलें ताजेर. 2 नदी हांगा एक जातात. एक बारजनसून येता आनी दुसरी येता ती साळावलीची, ही दिश्टी पडटा ती साळावली. आनी दोनी नदी एकत्र जावन हांगा संगम जाता. म्हणजे काही काळ पयलीं संभाजी महाराज हांगा पावले आनी ताजो उद्देश आशिल्लो हांगासून फोंड्या पर्यंत कॉन्कर करचें म्हणून. म्हण हांगा येतकच ताणें, तुमी आतां म्हणटा तशें आपण आकर्शीत जालो तसो, ताणें हे नदी पळयली आनी हें देवूळ बांदलें संगमेश्वराची देवळी ल्हानशी. ही देवळी काय देवूळ म्हणजे आतां देवूळ जालेंच ना. म्हणटकच कितें जालें, थंय महादेवाचें लिंग स्थापन केलें संभाजी महाराजान आनीक थंय प्रत्येक महाशिवरात्रीक हांगा उत्सव जातात. आनी कोणाक पळय एक कोणें आंगवण केल्ली आसता किंवा कोणाक सेवा करीन दिसता, तांकां हें सदैव ओपन आसता, कोणाचेंच बंधन नासता. कारण हें महादेवाचें स्थान आनी आमी सांगेकार हाका तीर्थ मानतात. हें तीर्थ खरें. आनी हांगा हस्ती विसर्जन सुद्दां करतात. कळ्ळें तुका? फॉर एग्जाम्पल म्हज्या आवयचें आमी हांगा केल्लें आनी हाका तिर्थाची वेल्यू आहा. पूण आमकां दिसता कितें, सांगे एकंदर हे म्युनिसिपल एरिया आशिल्ल्यान आमकां दिसता कितें की हांगा जो पळय डेवलपमेंट जावंक जाय आशिल्लो तो दुर्दैवान जालो ना. हांवें म्हाजी सगळ्या आमदारांक हांगा म्हजे गाडयेन हाडून दाखयले. तांकां हांवें रिक्वेस्ट केलें कितें तरी करा म्हणून. म्हण ते म्हणपा लागले कितें की आमी हें सरकार देवळां बांदना, चर्ची बांदना, मशीद बांदना, आतां ट्युरिजमा तर्फे आमी करतले म्हणून आतां 70 वर्सां जालीं. म्हणटकच आमी ते आशेर आसात. म्हणजे आतां आमी 10 जाण एक जावन कितें जाता जाल्यार आमी खटपट चल्ल्या. कारण आनी म्युनिसिपालिटीन तातूंत म्हणटा तशें हे ते बोर्ड मात लायले, म्हणटा तसो डेवलपमेंट केलो ना. पाटी लायल्या फक्त. पाटयो लायल्यो, खूब पाटयो लायल्यो. पूण कितें जाता, आमकां एकंदर हातूंत राजकारण ना. कित्याक हें देवस्थानाचें आनी महादेवाचें एकमेव देवूळ हें हांगा ह्या परिसराक महादेवाचें आनी जागृत दैवत हेंय बी तुमकां सांगता. म्हणटकीर कितें जालें की आमी आतां अजून आमची खटपट आहा कितें म्हणून की हांगा मातसो एक देवाचे पुनप्रतिश्ठापना जावची आनी ती जायते प्रकारे. म्हणजे म्हजे म्हऱ्या एकलो आयलो बरो मनीस आनी तुमचे सारको आनी म्हळ्यार आपूण 10 लाख रुपया दितलो. हांवें म्हळें एक पयसो नाका, कित्याक काय म्हणपा लागलो. हांवें म्हळें तशें करनाका, तूं मॅटिरियल दी, लोखंड दी, म्हळें चिरे दी, आमकां सिमीट दी आनी कडी दी आनी बील म्हळें 10 लाखांचें दी मागीर. आनी तूं जाल्यार तुजो वळखीच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आमी कामां हात घालया म्हणून. तें तितल्यारूच उरलें. म्हणटकच हें जितले बेगीन हांगा पुनप्रतिश्ठापना जातली, सायमल्टेनियसली सांग्याचो प्रोग्रेस जातलो, ना जाल्यार सांग्याचो प्रोग्रेस तुमी विसरा. काका, डॉक्टर, एक गोष्ट आहा, म्हाका दिसता की तुमी एक गोष्ट सांगली ती की हांगासर ब्युटिफिकेशन किंवा हांव म्हणटा उदरगत, आनी एक ताचें कारण आसा की ही अशी प्लेस ट्युरिजमाच्या बाबतींत म्हणजे इको ट्युरिजम आमी जर म्हणटा जाल्यार एक बरें देवूळ बांदलें, ही जी पात आसा ती जर बरी बांदली, लोक हांगासर फक्त फोटो काडपाक आनी पळोवपाकूय येतले, देवाचें दर्शनूय जातलें अशें दिसना तुमकां? तें बरोबर, सामकें. आनी गव्हर्मेंटाक हें खबर आसा आनी गव्हर्मेंट इज सीज्ड वीथ दीस प्रॉब्लेम.
म्हणजे गव्हर्मेंटाची मनां आसा हांगा ट्युरिस्ट कॉटेजीस करच्यो वगैरे कितें ट्युरिस्ट स्पॉट डेव्हलप करचो आसा हाजो, पूण कोणें तरी लागू जाय न्ही, फॉलोअप करपा जाय न्ही. हय म्हणटच ती प्रगती जावपाची ना, प्रगतीच खंयची आतां ही जाता ती अधोगती. पूण म्हाका सांगा एक डॉक्टर की एक गोष्ट की आतां तुमी म्हळें की हांगासर संगम अशें म्हणटा, सो सांग्याच्या नांवाची सुरवात हांगाच्यान जाल्या. हें आशिल्लें नांव संगमपूर. हां पूर म्हणटकच ते पुर्तुगेजान सगळीं पुरां काडलीं, हां म्हणजे वर्णापुरी काडली सगळे आनी पूर म्हणजे उरलें ते संगम. म्हण संगम तांकां उच्चारूंक येनाशिल्लें म्हणून ताणें तें सांगे केलें, सांगेच उरलें. बरोबर. कळ्ळें न्ही. आतां सगळे गांवांचें नांव बदलतात, हें करतात, तशें एक दीस हें जातलें. आतां बेळगांवचें बेलगावी जालें आनी हुबाली जालें, तशें बेंगलुरू जालें पळय, तशें ओडिशा वगैरे तशें आमचें नांव परत ही संगम हें ओरिजिनल नांव. आनी न्ही संगमपूरूच जालें दवरलें जाता नांव. संगमपूर. हय हय. म्हाका दिसता खूब बरी इन्फॉर्मेशन आमकां डॉक्टरान दिल्या. संगमपूर नांव दवरलें म्हणून कित्याक प्रॉब्लेम आसा? सारकें काय ना अशें. म्हाका डॉक्टरान जशें सांगलां की हांगासर जी म्युन्सिपालिटीन पाठ्यो लायल्या पूण उदरगत काय करिना. म्युन्सिपालिटीन हें समजोवपाक जाय जितले तुमी उदरगत करतले हे तुमच्या खातीर, तुमच्या सरभोंवतणी रावपी लोकां खातीर तितलेच फायदेशीर आसा. समजा हांगासर बरी उदरगत केली, बरे तरेचे बांदले, हांगासर ट्युरिस्ट येतले पळोवपाक, सगळे येतले. हांगासर भायर जर कोण गाडो घालतलो, जर शॉप घालतलो कितें, तांचे शॉपाय चलतली हे लक्षात घेयात. तुमच्याच कोणाक तरी वांगडा रेव्हेन्यू मेळटलो, तुमचेच कोणाक तरी काम मेळटलें हे लक्षात घेयात आनी फुडें सरात. डॉक्टर थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही टायम दिलो म्हणून. थँक्यू. इट्स माय प्लेजर. थँक्यू. नमस्कार. थँक्यू. बरें, ह्या जाग्यार आमी जेन्ना आयले आनी काय हांगासरले जे व्यक्ती आहा तांचे कडेन उलयले, खुबश्यो गजाली आनीकूय आमकां कळ्यो. पयलीं म्हळ्यार हांगासर जशें डॉक्टरान सांगलें की हांगासर अस्थी विसर्जन सुद्दां करतात. सो खुबशे फावटी हांगासर जे लोक येतात किंवा भावीक येतात तांकां हांगासर अस्थी विसर्जनाचो एकदां त्रास जावपाची शक्यताय आसता आनी ते खातीर ताका एक सोल्युशनूय आसा, एक बरें सोल्युशन आसा. तें म्हळ्यार म्हाज्या उजव्या सायडीक जंय वदळ तुमी पयला आसतलें की सकयल कॉन्क्रीट आसा आनी बऱ्या तरेची जागा आसा. म्हाका दिसता की ह्यो गजाली लोकांक खबर आसता पूण जे अधिकारी आसा तांकां कित्याक कळना किंवा चिंतून सुद्दां ते करपाक सोदिना काय कितें, हो मोठो प्रश्न आसा. आनी ह्या इलेक्शनाक म्हाका दिसता खुबशे लोक तांकां ते जाणविकाय करून दितले. सो हांगासर जेन्ना आमी सकयल पळयता तेन्ना एक कॉन्क्रिटाचो जागो जो आसा ताज्या वयर एक शेड बांदून जाय तसो एक जागो निर्माण करूं शकता जो मेन जो एरिया आसा ताज्याकून मातसो सायडीक आसा आनी थंयसर विसर्जन बीन करपाक शकता, जाचो त्रास म्हाका दिसता दुसऱ्या भाविकांकूय जावचो ना, लोकांकूय जावचो ना आनी बऱ्या तरेचे मॅनेजमेंट हांगासर जातले. कारण हांगासर जशें आयकपाक येतात त्या हिसपान एक मोठो तीर्थस्थान आसा आनी हस्ती विसर्जन हांगासर करतात. त्या खातीर हें म्हाका दिसता डेव्हलप करपाचें काम हे अधिकाऱ्यांचें आसा, म्युन्सिपालिटीचें आसा. आनी म्युन्सिपालिटीन जर हे आजून पर्यंत लक्षांत घेवंक ना जाल्यार लोक तांकां लक्षांत करून दिवपाचें काम रोखडेंच करतले हें दिसता. आमी सध्या आसा म्युन्सिपालिटी गार्डनान आनी नेहरू पार्क हांगासर म्हणटात. काय मानेस्त आसा आमचे बरोबर, तांची नांवां पयलीं जाणून घेवया. भाई तुमचें नांव? पांडुरंग शेणवी सालीलकर. संदीप पुंडलिक मापारी. हांव फ्रिडम फायटर सदानंद नाडकर्णी. गुरुनाथ नायक. खूब म्हाका दिसता उलोवपाक आतां मजा येतली कारण तांचे कडल्यान खुबशी अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटली. पण म्हाका सगळ्यान पयलीं सांगा, आतां ही 5 वर्सां किंवा ताच्या पयलीं सुद्दां म्युन्सिपालिटी म्हटल्या उपरांत जायती उदरगत जावपाक जाय आशिल्ली किंवा आसा, कितें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता आज म्हाका एक प्रुडंटान हांव उपकारी आसा पयलीं प्रुडंटाचो, कित्याक म्हाका हो संदी मेळपाक उलोवपाक मेळ्ळी. हांव एक सरकारी महिला बाल विकासाक हेड क्लार्क म्हणून रिटायर्ड जाला तेन्ना आमगेले वॉट आनी हें दामिल्ले आसतले. आतां फ्री सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया आनी आतां हांव ज्येश्ठ नागरीक आसा. म्हाका पयलीं विचारपाक जाय प्रुडंटाक, हे नगरसेवक परत परत कित्याक रावतात? एकदां आयले बरे आसात आनी वाट राखूय केल्या हांगच्यान थिंच्यान कित्याक लागता? तुमी लोकांक सेवा करपाक रावल्या जाल्यार कितें म्हाका कांयच कळना. पूण तुमकां दिसता ज्या तरेन उदरगत जावपाक जाय आशिल्ली तशी जावंक ना? जालना. हांव पयलीं सांगता, सुभाष फळदेसाय हो एक्स एम एल ए आशिल्लो, ताणें कब्रस्तान मुसलमानाचे ही म्युन्सिपालिटी बिल्डींग
आनी रेस्ट हावस आनी सगळे हॉट मिक्स रस्ते केले अजून फोण पडना आनी असो स्ट्रॉंग मॅन आमकां आमदार मेळिल्लो आनी हो सांगेचो जेन्ना घर एक बरें चलतलें जाल्यार बायल आनी घोवाले बरे संबंद आसल्यार घर बरें चलता तशें आमदार तो स्ट्रॉंग आसपा जाय बरो उलोवपी आसपा जाय इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंट आसपा जाय तेन्ना हांव BJPच्या वतीन आसतलो आनी हांव सुभाष फळदेसायक बरोबर न्ही, हांव मान्य केलें बट इतली वर्सां जे तुमी म्हणटात की इतली कामां जाल्या जाल्यार फुडें कित्याक वचोंक ना ती ती कामां? कामां गेली ना म्हणून आमदार युजलेस जाले ना आमदार उपयोग पडना तांची संबंद ना ह्या कितें कावन्सिलर कितें जालें पयलीं युरी आयले हांव फाटल्यान रावले मागीर सुभाष फळदेसाय फाटल्यान गेले आनी मागीर ते प्रसादा गांवकारा मागीर गेले. आमी एक गोश्ट हांगा पळयता की तुमी म्हटलें की तुमच्या आदल्या आमदारान कामां जर केला जाल्यार हो बस स्टँड हांव खास करून विचारपाक सोदता की तुमी बरें केलां अशें म्हटलें जाल्यार कांय गोश्टी आमचें कर्तव्य जाता विचारपाचें. हो बस स्टँड अजून पर्यंत उरला म्हाका दिसता कितलींशीं वर्सां जालीं. जालीच हांव सांगता बस स्टँड जर एक्वायर करतलो ताका लँड एक्विजिशन लागता सेक्शन 4, 6 मागीर 10, 18 खूब आमच्या हो आतां पूल आशिल्लो हे आमदारान केलें सुभाष फळदेसायन हो बेणावल पूल ताका तो मुणकार कोर्टान गेलो ते ताका 3 वर्स ताका येना आनी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागतकीर टेंडर जालें अशें. भाई म्हाका सांगा ते म्हणटा की पयलीं इतले प्रॉब्लेम नाशिल्ले पूण आतां हे फाटल्या 4 वर्सांक 5 वर्सांक हे प्रॉब्लेम सुरू जाला. कितें दिसता तुमकां? सांगे तालुको हो 3 गजालींनी श्रीमंत आसा. एक म्हणल्यार उदक, दुसरें मीन आनी तिसरें कलाकार. ह्या 3 गजालीचेर हांगा सरकारान दुर्लक्ष केलां. पयली गजाल म्हणल्यार उदकाचेर पयलीं उलयता. जेन्ना सावथ गोवा सगळे सावथ गोवा भितर सांग्या वयलें उदक वयता आनी तो पयसो सरकाराच्या तिजोरीक वयता तरी आसतना तो एकूय पयसो सांग्यार पावना, सांग्यार उदरगती खातीर पावना. बरोबर. दुसरी गजाल मीन आसा. हो बेणावले पूल त्या पुला वयल्यान मिनाची येरादारी चलता. हांगा आमदार कोण आसूं तो प्रसाद आसूं किंवा सुभाष आसूं तो कोणा आसूं उदरगती कडेन हांगा राजकारण जावपाक जायना. उदरगत ती उदरगत. आमदार म्हणटा 5 वर्साचे हे उदरगत जाता ती लोकां खातीर लोकांची सेवा ती ते खातीर हें जावपाक जायना. जेन्ना हांगा पुला खातीर जायना जालें आमदार प्रसादाले कोण आयकना जाले पुलाचे हेचे खातीर. जेन्ना सांग्या वयलो थोडे पंगड थंय एकठांय जाले पूल जावपाक किंवां आमकां गरजेचो जो तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें सांगलें जानेवारीच्या एंडाक म्हळ्यार आपूण कामाक सुरवात करतलो. जे कॉन्ट्रॅक्टराचे जे पयशे आसा ते पावयतलो आनी एंडींग म्हळ्यार आपूण ते सुरवात करतलो. आज 10 तारीख मार्चाची अजून मेरेन त्या कामाक सुरवात जावना. हो अन्याय, हो सांगेकारांचे अन्याय, हो अन्याय जावपाक जायना. तिसरी गजाल मग कलाकारांचे तो साप्पो अन्याय जाला. कित्याक हांगा रवींद्र भवना सारकें एक सभागृह जावपाक जाय आसलें. अन्याय आता कित्याक समजा सामाजीक एक संस्था आसा कसली संस्था सांस्कृतीक संस्था ते संस्थेक स्वताचे पयशे मोडून किंवा भाड्याचे हें घेवचें पडटा हॉल घेवचें पडटा ते शक्य जायना. किंवा बोल्सांचे कित्याक सरकार सगळ्यांक दिवपाक शकना. मागेली स्वताची संस्था आसा ते हांव पयशे मोडूं शकना. आज नगरपालिकेचे आसा हॉल आसा तांकांय रिक्वेस्ट करून दिसता म्हाका कित्याक कोणाक तालीम मारीन दिसता तेंच्यांनी नगरपालिकेचे हॉल फुकट दिवचे जे कोण सोशल हे करतात. बरोबर हे सारकें बरोबर कम्युनिटी खातीर आपण दिवचे पडटा आनी त्या समाज सेवा करतात समाजा खातीर काम करतात सांस्कृतीक मळार वावुरतात तांकां ते पद्दतीन सेवा दिवपाक जाय तेन्नाच एक कलाकार एक वयर फुडें सरतलो. भाई म्हाका सांगा की हांगासर कम्युनिटी हॉल बीन अशें कितें आसा दुसरें? ना आनी कांयच ना. म्हणजे कलाकारांक जर फाल्यां आनीक प्रॅक्टीस करतलो तालीम करतलो किंवा रिहर्सल एसआय मारतलो जाल्यार कांयच ना. बरोबर. दुसरी गजाल म्हणल्यार जे कोण निवडून येता एक नगरपालिका म्हण नगरपालिकेचे जे कावन्सिलर निवडून येतात तेंची दुर्लक्ष आसता. कित्याक कांय गजाली पळयात आज पार्किंगाचेर पळयात पार्किंग एक बेजबाबदारीन पार्किंग करतात कित्याक शिस्त ना. शिस्तबद्ध हे पार्किंग जावपाक जाय आसलें हांगा शिस्त कांयच ना. दुसरी गजाल हांगा गेस्ट हावस जाला नगरपालिकेचे ते गेस्ट हावस इनकम्प्लीट आसा. ते गेस्ट हावस तरी कोणाक उपयोग पडटा आसले ते इनकम्प्लीट आसा. तिसरी गजाल रवींद्र भवन सगळें जालां सगळें जालां हांगा पाजीमळा जालां तें जावपाक जाय आसलें. पुलाचें काम जावपाक आसलें कांयच जावना. कित्याक वाडटा कित्याक आमकां खबर ना. हो कोण म्हणटा कांय गजाली आयकूं येता की आमदाराक हांगा उरता आमदाराचेर राग आसा सरकाराचो त्या खातीर उरता. हो आमदाराचेर राग धरून लोकांचेर अन्याय जावपाक जायना.
सारखे सारखे तुमचे पॉलिटिक्स सेपरेट दवरा Politics separate. लोकांक खातीर लोकां खातीर जर वावरपाक येता ते लोकां खातीर येता न्ही स्वार्था खातीर न्ही. आतां एक बसणभूंय आसा एक मुस्लिमांची जाली क्रिस्तांवांची जाली हिंदूची उरला थंय वचपाक काटी व्हरता एक मरतन तरी लोकांक बरें तरी मरण दिया न्ही ते ना काटी तोपता एकदांचे तुमी वचोन थंय शुटींग काडलें जाता काय अक्षरशा नाका जाता कळ्ळें न्ही हे कांय गजाली ह्यो जावपाक जायो सांग्याच्या कित्याक आमी सांगे श्रीमंत म्हणटात कसली श्रीमंती आमी जाले भिकारी जाल्या सांगे कलाकार भिकार जाला सांगे लोक भिकार जाला कित्याक जाय तशी उदरगत जावना सांग्या आणि हांगासर वयल्यान गव्हर्मेंटाक जो रेवेन्यू रिचस्ट सोर्स ऑफ मायनिंग जो आसा न्ही सांग्या वयल्यान वयता. सांग्या वयल्यान आसा हय. तरी दुर्लक्ष करप म्हाका दिसता हे मान्य ना आणि गव्हर्मेंटान सारकें लक्ष घालपाक जाय भितरल्यो दोन गोश्टी सारक्यो आसा ज्यो एक ताणी म्हळें की पूल किंवा रवींद्र भवन आणि कलाकारां खातीर सारकी जागा ना ही जर फुडें व्हरतलो आमचें गोंय जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवपाकूच हांव जाय एक पत्रकार आनी एक कलाकाराची आमकां हें आसा कित्याक खंत आसा कित्याक आमी ल्हान सुद्दां कलाकारांक एक फातर ज्या मनशाक उलोवपाक कळना त्या मनशाक सुद्दां आमी उलोवपाक शिकयतात तयार केल्या त्या खातीर आमकां कित्याक आमचे आतां 50चे पावत आयला कित्याक फुडली पिळगेक तरी ते मेळो न्ही हीच आमची अपेक्षा. बरोबर काका तुमी पळयलां आसतलें गोंय स्वतंत्र जावन म्युनिसिपालिटी हांगा पयलीं पासून म्युनिसिपालिटी आशिल्ली काय पयलीं पंचायत बीन आशिल्ली कितें म्हणटात तें कोण अशें कितें आसतालें पोर्तुगीज बार कितें टावन हे प्रत्येक आमी धार बडोवण्या वेगळो अशें पण पोर्तुगीज म्हणजे ती अमकेच निवड तांची तेच निवडटाले कोण कांयच खबर नाशिल्लें म्हजी भुरगेपणां सांग तुमकां हो आतां हे गार्डन पळय आसा न्ही हो फुटबॉल ग्रावंड हांगा फुटबॉल ग्रावंड आशिल्लो व्हड फुटबॉल ग्रावंड भुरगेपणां म्हज्या हळू ते स्वतंत्र जातकीर स्वातंत्र्य पूर्व खबर आहे स्वातंत्र्य जाले नंतकीर हांगा नेल्सन बेल्ट हो आमचो स्टार्ट आनी हे नेहरू पार्क म्हणून केलें आनी हांगा तें गार्डन जालें व्हडलें बरें पैकी इतलें जालें हांगा गुलाब गार्डन म्हणटालें अशीं गुलाब फूल जालीं आनी चिल्ड्रन पार्क भुरगीं नाचतालीं हें पळय आतां स्मशान जालां सगळें हें पळोवपा ना आनी कोणूय विचारपा ना आनी मुन्सिपाल्टी लक्षच दिना आनी आसा शिंपता हे सगळीं पयल्या कितें आहा हे फुलझाडां दिसता हांगा ही सादी वायट दिसता कितें तें तुम्ही पळयलां आतां म्युनिसिपालिटी तेन्ना ते आतां पर्यंत वाडटना पळयलां कामां जाताना न जाताना पळयलां कितें दिसता तुमकां एक पयलीं सुद्दां म्हणू शकता आमी की एक चलो समाज सेवा म्हणून येताले नगरसेवक बीन तुमकां ती भावना दिश्टी पडटा आतां ना बिलकुलच ना आतां पळय आतां हे आसलें बस स्टँडार मार्कींग केलें आहा पुटी घाल्ले आहात बशी अमकेन रावपाच्यो स्कुटर अमके रावपाच्यो हांगा बेशिस्त कोण विचारना शिस्त ना कितें फक्त निवडून दिवपाचें हांकां आनी हांकां म्हाका म्हजे कोतान जाल्यार हांकां दोन फावटी चान्स दिवपाचो तिसरी फावटी दिवप न्ही सरकार हे प्रत्येक म्युनिसिपालिटी हे सगळें राजकारण अशेंच चला प्रत्येक आपूण नाल्यार आपल्या बायल नाल्यार आपल्या भुरगो नाल्यार आपल्या आनी कोण म्हणजे ते राजकारण म्हणून तो धंदो जाला कळ्ळो का हो हाका मातशें आळो बंद कसोय जालो जावपा जाय आनी सरकारान करूं जाय हो म्हाका दिसता की काकान जी गोष्ट सांगली ती एकदम बरोबर आसा की राजकारण हो धंदो न्ही राजकारण ही समाज सेवा म्हणून करपाक जाय तेन्नाच तुजे तकलेन लोकांचें बरें करपाक जाय म्हणून येतले हो विचार आनी लोकांनी आतां मातशें लक्षांत घेवपाक जाय की तुमकां जर खबर आसा की नॉन परफॉर्मिंग आहा कोणूय समजा तुमचो कॅन्डिडेट जाल्यार ताका कितें वाट दाखोवपाची हें म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसतलें भाई म्हाका तुमी सांगा कितें मेजर प्रॉब्लम आतां आमी सारके हार्ट ऑफ द एरियेन आसा तुमच्या म्युनिसिपालिटी एरियेन कितें समस्या आसा समस्या एक्चुअली म्युनिसिपालिटी एज अ होल धरीत न्हू जाल्यार फाटले 3-4 इलेक्शनां गोवा मिडिया म्हणजे हे व्हिडिओ मिडियाचे जे आसा पळय तेजेर हांव सदांच बोब मारूं दिला आनी हे आतां कन्सर्न एक्चुअली होल गोव्यान आसा सारकें एक म्हटल्यार कितें करप्शन आनी दुसरें म्हटल्यार संगीत खेळ खुर्चीचो पूण हेजेर आतां उलोवन कांय फायदो ना कित्याक हें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गोवा जाला आमकां तें एक्सेप्ट करपाकूच जाय हे तूंय एक्सेप्ट करतलो हांवूय एक्सेप्ट करतलो हेजेर उलयल्यार तूं एक भायलो मनीस सो आतां एक गोंयकार म्हणून करप्शन आनी हो संगीत खेळ म्युनिसिपालिटीचो आमी एक्सेप्ट करपाकूच जाय प्रत्येक मनशाक कितें दिसता आपूण कावन्सिलर जावचो म्हणून कावन्सिलर जाले त्या बरोबर ताका आपूण चेअरपर्सन जावचो दिसता हे मेजर प्रॉब्लेम आनी मागीर कितें करता एक वर्स तुका आतां एक वर्सा भितर कितें जावंक शकता कांयच जावंक शकना हे तेंच्यांनी पयलीं समजपाक जाय जो मनीस येतलो तो हांव त्या खातीर म्हणटालो की म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हें पार्टी बेज्ड लेवलाचेर जावपाक जाय कित्याक वयल्यान कोणी तरी फर्मान येयलो तूं पर्टिक्युलर चेअरपर्सन जालो 5 वर्सां खातीर तूं चेअरपर्सन एटलिस्ट प्रोजेक्शन धरूंक जाता 5 वर्सांनी आपूण कितें करतलो हांगा तूं फायल घालता आनी ती फायल पास ऑन जाता म्हटल्यार 1 वर्स जाता फुडल्या 1 वर्सा तूं चेअरपर्सन ना फुडलो चेअरपर्सन येता ताका तुजी आयडिया आवडना
बरोबर. सो नॅचरली कितें आसा प्रत्येक जाण येता तो आपली थंय पाटयेर नांव घालपा खातीर येता सारकें. चेअरपर्सन. आतां हो बेजीक हो प्रॉब्लेम एक्चुली आतां आमी मनाक लावन घेवपाक जायना, कित्याक हें सगळ्या मुन्सिपालिटींनी तेंच घडलां. नाही, पूण हाजेर खंय तरी म्हाका दिसता एक ना एक दीस तरी बंदी म्हणजे जावपाक जाय. एक तर कशें आसा गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय किंवा एक रूल तरी येवपाक जाय की समजा 3-4 फुडलो एक्चुली कितें आसा पळय प्रश्न कितें आसा आतांच काकान म्हटलें की 2 टर्मूच मेळपाक जाय म्हणून. आतां रिजर्वेशन जो पळय जाता पळय न्हू तो एक्चुली बरो सोर्स की 2 टर्मा खातीर एक लेडीज येयलें आनी मागीर खंय तरी आळा पडलो जावं तो आपल्या बायलेक दवरतलो ही गोश्ट वेगळी. पूण ज्या लोकांनी रिजर्वेशन केलां पळय ते आपल्याक स्वता घालून घेताय घालता ना घालना न्हू. तुमकां अधिकार ना हांगा रिजर्वेशन करपाक. तुमी स्वताचेर पयलीं घालून घ्या न्हू. कोण घालता? विधानसभेत रिजर्वेशन आसा 33% लेडीज आसा, बाकीचे सोड OBC BBC सोड 33% लेडीज रिजर्वेशन जाता. सगळे व्यवस्थीत घरा वयतले 2-2 टर्म मेळटले. दोनूय टर्मा भितर अमेरिकन स्टायलीन 2 वर्सांत 2 टर्म मेळटा पळय कामां जातलीं. म्हाका दिसता एक रागूय आसा जस्ट हांचे जे परफॉर्मन्स आसा न्ही ताज्या खातीर. म्हाका दिसता आमचो स्थानीक रिपोर्टरूय आसा. मयूर तुवें इतली गोश्टी आतां आयकल्यो. म्हाका दिसता सद्याच्या आमदारांनीय हें मातशें लक्षांत घेवपाक जाय की लोकां मदीं जो एक कामां करपा खातीरचो एक हांव म्हणूं शकता की एक राग म्हणू शकता ताका. कारण कामां जायना हें खरें आमी पळोवपाक शकता. म्हाज्या फाटल्यानूच गार्डन आसा. हें इतल्यान जावपा जाय आशिल्लें आनी तें दिसता की बाबा कितलींशींच वर्सां आसा किंवा पूल म्हणा हाजेर लक्ष सद्याक घालची गरज आसा. मयूर ही सगळीं कामां गार्डन म्हणा किंवा आतां शॉपाचो जो इशू आसा चिल्ड्रन पार्क एक गोश्ट भाईन आतां म्हणटी की शॉपाचो इशू आसा. एक बिझनस करतना आपल्या फॅमिली खातीर करता कोणूय. सो कितें एक्झॅक्टली इशू आसा तांकां त्रास न जाता कित्या खातीर अशें? सचिन सांगपाचें म्हणल्यार कशें जालां ना म्युन्सिपालिटी इलेक्शन ज्या टॉपिकाचेर उलोवपाक गेल्यार एक कावन्सिलर 4 खेपे 2 खेपे 3 खेपे म्हणल्यार कॉन्टिन्युअस वर्क आसा. तेका भितरली कितें आसा सगळी म्हायती आसा. म्हणल्यार कोण अशें चिंतना कितें आपूण ह्या खेपे येयलो आतां बरें रिजर्वेशन जालें आपूण बसना अशें म्हणपाक कोणूच तयार ना. हांगा बसना जाल्यार दुसरे कडेन बसता. आतां इशू कितें आसा ह्या शॉपवाल्यांचे इशू म्हणल्यार कितें ते रेंट भरताले एवरी टायम. पूण अमके दीस तेंका कितें जालें लास्ट 30 years तेंका रेंट भरना म्हणटा ते. भरना म्हणल्यार रेंटाची ते एक्सेस वाडटा पळय 10% 20% ते म्युन्सिपालिटीन वाडोवप आनी मागीर तेणी बरोवप. हे आपल्या नॉर्मली जे रेंट भरताले ते चालू आसले. म्युन्सिपालिटी एग्रीमेंट तो वाडोवपाचो एग्रीमेंट जालोच ना रिन्यू केलोच ना. म्हणजे नॉर्मली हे भरते भरतात आनी आतां कितें म्हणपाक लागले सगळो जो 30 वर्सांचो रेंट आसा तो एक बाबा भर म्हणून म्हणजे वाडीव रेंट म्हणजे तेजेर जो वाडप गेल्लो तो रेंट भर म्हणटाले. पण हाजेर एग्रीमेंट केन्ना जावकूच ना. रिन्युअल जालोच ना एग्रीमेंट. म्हणजे हे पयलीं जे भरताले पळय भाडे तेच भरीत रावले. कळ्ळें तुका? इन्स्टॉलमेंट आपल्याला भाड्याचो रेंट भरीत येयले पूण जो 10% वाडोवप आसले पळय 10-20% वाडत तो वाडत ना. सो हाका म्युन्सिपालिटी सुद्दां रिस्पॉन्सिबल चड आसा. मॅक्झिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युन्सिपालिटीनूच वाडोवप न्ही तो. एग्रीमेंट रिन्युअल म्युन्सिपालिटी करप तो. समज रेंट दिना जाल्यार तुमगे ट्रेड लायसन कॅन्सल करतात. पूण जेन्ना हे ट्रेड लायसन कॅन्सल करना जाल्यार म्युन्सिपालिटीन तो वाडोवन दिवपाक जाय आसलेलो. आज सेकंड एक्झाम्पल दिवपाक म्हळ्यार म्युन्सिपालिटींत इतली कावन्सिलर येतात आमी इतली डेव्हलपमेंट करता हे करता सगळ्यांक सांगतात इलेक्शना टायमार. पूण हांव सांगूं सोदता हो बस स्टँडचे पार्किंगाचे लोक उलयतले पार्किंग सिस्टम ना बस स्टँड सारको ना. पूण हे मेजर न्ही हांगा. मेजर म्हळ्यार हांगा टॉयलेट सिस्टम ना. म्हळ्यार एक कोणी पॅसेंजर येयलो टॉयलेटी वचपाक खंय मेळटा सारकें. एक लेडीज तर जेंट्सां म्हणटा एक नॉर्मली पळोवपाक गेल्यार अंडरस्टँड जावंक शकता. पण लेडिसांक हांगा एक टॉयलेट सिस्टम बरी ना. ज्या तरेन बरी एक टॉयलेटी वयता कितें इमर्जन्सी जाल्यार काय ना. सेकंड गजाल हांगा सगळी सेंट्रला म्युन्सिपालिटी आसा. म्युन्सिपालिटी मुखार बस स्टँड आसा. म्हणजे सगळी फुड्यांक आसा. दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा गाडी मेळटा तशी पार्किंग जाता येता जाल्यार खंयचेय कावन्सिलर दिसपाक जाय आसलेलें बाबा आपले एक सारकें सिस्टम करपाचें जाय आसलें म्हण हांगा. तो पॉयंट जाता म्युन्सिपालिटी ओपोजीट पार्किंग म्हणटा. अरे सॉरी गार्डन चिल्ड्रन पार्क
म्हणजे हांव म्हणपाक सोदतां जेन्ना म्युन्सिपालिटी ओपोजीट म्युन्सिपालिटी येतना दिश्टी पडटा चिल्ड्रन पार्क मुखाल्लें तर डेव्हलपमेंट करूं शकना तुमी वाड्यांचे आनी कितें डेव्हलपमेंट जातलें हो मुद्दो म्हाका मेन म्हणटा तिसरो पॉयंट सांगपाची एक मरांतलो बरो इशू पुलाचो इशू जर काडूं गेलो पुलाचो युनिटी कशी ना मेन म्हणल्यार कितें कोण म्हणटा कितें आमदारा लागून उरता कोण पयलीं आमदार आडयता कोण म्हणटा गव्हर्मेंट सपोर्ट करना हें सगळें उलयता पूण हांव म्हणटा कितें म्युन्सिपालिटीन कितें रोल प्ले केला सद्या तर म्हणजे म्युन्सिपालिटी येवपाची वाट ती म्युन्सिपालिटी स्टार्ट जाता थंयच्या म्हणजे म्युन्सिपालिटीन खंय ना खंय आपलो एक रोल प्ले करपाक जाय आसलेलो तशेंच आमदारा कॉन्फिडन्साक घेयात एक्स MLA घेयात गव्हर्मेंटा फुडें प्रपोजल आनी बरे तरेन आमगे प्रपोजल पास करून घेया न्ही तें म्हणजे तुजी अडचण म्हाजी अडचण अशी रावनाका अशें म्हाका दिसता आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार सिनियर सिटीजन म्हाका अशें दिसना आजून पर्यंत सांगे म्युन्सिपालिटी भितर सिनियर सिटीजना खातीर कितें अशें केलें तें म्हळ्यार सिनियर सिटीजनाक खूब जाग्यांनी पयलां आमी कितें कितें फॅसिलिटी मेळटा पण हांगा दिसना आतां तुमी कलाकारा बद्दल म्हणलें एवरी इयर हांव न्यूज करता कलाकारां एक कितें दिवची म्हणून आतां एक हॉल आसा म्युन्सिपालिटीचें पेड आसा म्हळ्यार कलाकारां आतां प्रॅक्टीस करपा लागून तेणें फ्री ऑफ एक लेटराचेर फ्री तर दिलें करपाक प्रॅक्टीस करपाक तर टॅलंट भायर सरता न्ही एवरी टायम म्युन्सिपालिटीचेच उलयतात भाशणां कितें सांगतात कलाकाराची खाण म्हणून पूण ही कलाकाराची खाण जाल्यार तांकां फॅसिलिटी कांय ना हांगा अशें म्हाका दिसता एक वेल ऑर्गनायज्ड म्हाका दिसता ही म्युन्सिपालिटी करपाक शकता जशें आत्तां मयुरान बरो पॉयंट सांगलो म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ती म्युन्सिपालिटी नगरपालिका ताज्या फुड्यांत आहा तो चिल्ड्रन्स पार्क म्हाज्या सामकार फुड्यानूच आसा तो आसा बस स्टँड आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी लागीं आसा आनी खूब बरे तरेन मॅनेज करपाक शकता आशिल्ले दुसरी गजाल येस आमी कलाकारां खातीर जें कितें कारण कलाकारां कडेन इतली ताकद आसता की ते समाजान एक वेगळे तरेचो प्लॅटफॉर्म तयार करूंकूय शकता आनी कोणाक जर वाट दाखोवपाक जाय ती दाखोवपाकूय शकता हे ताकद आसा अजून पर्यंत लक्षांत घ्या कलाकारांची आनी कलाकारांक जर दुखयत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी चेंज जावपाक शकता हे हांव एक्सपिरियन्सलान सांगूं शकता इतले इशू आसा भरपूर म्हळ्यार टॉयलेट धरा ग्रावंड धरा हांगासर ग्रावंड बीन तशी फॅसिलिटी आसा म्युन्सिपालिटी ग्रावंड आसा म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेयात बस स्टँड चिल्ड्रन्स पार्क किंवा पुलाचो मार्केटाचो इतले इशू आसा भितरले सॉल्व करपाचो पयलीं प्रयत्न करा कारण तुमी तुमकां निवडून हाडटा ते लोकांक खातीर लोकांचें काम करपा खातीर एक समाज सेवा करपा खातीर मागीर तुमी आयले आनी इतल्यो बऱ्यो गजाली केल्यो आमच्या वांगडा इतले बरे पॉयंट सांगले खरेंच म्हाका दिसता की मनान खूब आसा सांगपा सारकें पूण आयकपीच जाय बरो आनी आयकून आमची कामां करपीच जाय वायट दिसता की एकदां जेन्ना जशे काका सारकिले जे नागरीक आसा तांकां भायर येवन ह्यो गजाली सांगच्यो पडटा एक्चुअली सांगच्यो पडपाक जायनाशिल्ल्यो कारण तांचो तरी आनी एक गजाल म्हाका दिसता की हे 4 जाण आसा आमच्या मदीं अशे आनीक जायते नागरीक आसतले तांकां कॉन्फिडन्सान घेया केन्नाय एका म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी एकदां म्युन्सिपालिटीन आपूण विचारात की बाबा कितें कामां जाल्यां तुमकां कितें जाय तेन्नाच तुमची म्युन्सिपालिटी नगरपालिका बरे भशेन फुडें वचूंक शकतली सो थँक्यू व्हेरी मच तुमी आयले म्हणून देव बरें करूं थँक्यू म्युन्सिपालिटी नगरपालिका म्हटल्या उपरांत एक ताजो एक मेन जे काम आसा ते वेवस्थीत आपले नगरान चलता काय ना ते पळोवप आनी एक मेजर घटक आसा तो म्हळ्यार मार्केट बाजार हांव ज्या बाजारान सद्या आसा मार्केटान आसा सांग्याचें मार्केट आनी हें मार्केट पळोवपाक एक बेस बरें मॅनेज्ड अशें दिश्टी पडटा जें बांदलें तेन्ना पूण एका 50 वर्सां चड जाली आतां शॉपाय वाडलेलीं आसा लोकूय कितलेशेच येता आनी आयच्या दिसाक एक बऱ्या तरेचें मार्केट जावप भरपूर गरजेचें आशिल्लें हांव उलयतां 50 वर्सां पयलीं आनी आयज ह्या वेळार आमकां कितली गरज आसतली हें तुमकां विचार करपा सारकें आसा आमचे बरोबर ह्या मार्केटचे प्रेजिडेंट राजू देसाय बाब आसा म्हाका सांगात म्हाका दिसता हांगासर पळयल्यार तरी दिसता की येस अजून पर्यंत तुमकां ज्यो गोश्टी जाय त्यो बेजिकूच अजून मेळिल्ल्यो ना अश्यो दिसता कितें म्हणणें आहा तुमचें नमस्कार सगळ्यात पयलीं हांव प्रुडंट मिडियाचे धन्यवाद करता की तुमी आमचे पर्यंत हें घेवपाक आयले सांगे नगरपालिकेच्यो आतां ज्यो निवडणुको 21 मार्चाक ठरिल्ल्यो आसात आमच्या 10 वार्डांनी आतां उमेदवार उबे राविल्ले आसात पयलीं आमी व्यापारी सगळी संघटना तांकां शुभेच्छा दितात नवे उमेदवार राविल्ले आसात नवे चेहरे राविल्ले आसात आमचो मार्केटाचो एक इश्यू आशिल्लो कारण ही जी सांगे मार्केटाची दुकानां आशिल्लीं ती खूब वर्सांची आशिल्लीं प्रत्येक म्हयन्याक आमी दुकानकार भाडे भरतालेच पूण म्युन्सिपालिटीच्या कायद्या प्रमाणे ते 3 वर्सांनी एग्रीमेंट रिन्यू करून एवरी इयर 5% इन्क्रीज अशें ठरिल्लें आसलें भाडें
पूण म्युन्सिपाल्टी कडल्यान हें भाडें वाडयल्लें गेलें ना. हाजे मुखार थोडेशे प्रॉब्लेम आमकां दुकानकारां म्हणजे कितें आसात, तुमी पळयला सांग्यार जो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसलो ताजी फर्स्ट फेज जाल्ली आसा ती सुद्दां अशी जाल्ली आसा की तातूंत अर्द जी वयली जी आसा फर्स्ट फ्लोर तातूंत डेप्युटी कलेक्टर तातूंत राविल्लो आसा. एक्चुली तो कॉम्प्लेक्स जो आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स तातूंत डेप्युटी कलेक्टर येवपाक जायना अशें आमकां दुकानकारांक थंय दिवपाचें आशिल्लें. आनी आतां हो सेकेंड फेज जी आसा ती अशीच बघा ही पोन्नी बिल्डींग हांगाच आसा. आतां नवी कौन्सिला कडेन आमी मागता की ही सेकेंड फेज जावची. जशी आतां तुमी जाणा नवी म्युन्सिपाल्टी नगरपालिकेची आमची सांगेची बिल्डींग जाल्ली आसा ती सुद्दां अशे तरेन हें जाल्या की पावसा वतना जाणट्यांक बी वचपाक त्रास जातात, खूब त्रास जातात. आनीक अजून सारकें वेवस्थीत जालें ना. थंय सुद्दां जी दुकान दिल्या ती भरमसाट भाडें वाडयल्ले कळान दिल्ली आसात. एक गोष्ट पहिली दोन्ही गोष्टींचेर उलयता. पहिली गोष्ट म्हळ्यार तुमी जे म्हळें की ते भाडें वाडयल्ले आनी ते सगळो जो 50% कन्सेशन दिले, वे ऑफ केले. सो यू आर हॅपी रायट नाव. हॅपी. सो दुसरी गोष्ट आसा ती मार्केटाची. तुमी म्हटलें की फेज 1 जाल्लें आसा थंयसर ऑलरेडी मार्केट म्हणून जे सुरू केल्लें काम थंय डेप्युटी कलेक्टराक ऑफिस दिल्लें आसा. जे म्हाका दिसता इतले तरी समजपाची गोष्ट आसा की आमी हें मार्केट म्हणटा, मार्केटाचो फर्स्ट फेज म्हणटा तेन्ना मार्केटाचे जे कोण हांगासर बिझनसमॅन आहा जे आपलो इतले वर्सां पासून बिझनस करतात सो तांकां प्रिफरन्स दिवप. कारण कशें आसा जेन्ना मार्केट चलतलो तेन्नाच शासन चलोवपाक शकतले ते. जेन्ना बिझनस जातलो तेन्ना रेवेन्यू जातलो तेन्नाच लोकांचे बरें करपाक वतले ही विचार करात गोष्ट. पण हांव बेजीक गोष्ट तुमकां पयलो प्रश्न विचारलेलो की तुमकां बेजीक ज्यो गोष्टी आसात हांगासर पयल्यार तुमकां सारके रावपाकूय मेळना अश्यो आसा, कचरो आसा किंवा भायर पार्किंगाची समस्या ना, हाजेर आजून केन्नाच कावन्सिलर किंवा म्युन्सिपाल्टी येवन तुमचे कडेन उलयलेली अशी दिश्टी पडोंक ना. ना अशें केन्नाच हें जावं ना. पूण आतां आमी मागतात नव्याच आमचे राविल्ले आसात जे निवडून येतले तांचे कडेन मागता की आनीक कांय प्रश्न आसा तुमी दुकानकारांची मिटींग आपयात. प्रत्येक वर्सा एक मिटींग दवरची. नगर मिटींग म्हणजे जशी आमची ग्रामसभा जाता पंचायतींनी तशी ह्या म्युन्सिपाल्टीची नगर सभा म्हणून दवरची वर्साक की तेंच्या लोकांची समस्या अडचणी आसा त्यो आयकून घेवच्यो. दुसरी आमची मार्केटाची म्हणजे प्रॉब्लेम आसा हो जो सेकेंड फेज आसा ही जावपाक जाय. आनी ह्या सेकेंड फेजींतले कांय रिहॅबिलिटेशन केल्लें आसा तें टावन हॉलां. टावन हॉल जाणा तुमी थंय पुर्तुगेज काळांतली ती व्हडली बिल्डींग आसा ती मोडून थंय नवीच कितें इमारत बांदपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा ती करची. हांगा आतां आमी पळयल्या ह्या सांगे मार्केटांत न्ही खूब गोरवां भोंवतात. प्रत्येक दुकानकाराक कितें खावपाची वस्तू ती डॅमेज करतात, कुत्र्याची असली जी सुदारणेची बाकीची कितें स्वच्छतेची कामां ही म्युन्सिपाल्टीची आसात ही नगरसेवकांनी जाणून घेवन मुखार फुडें सगळ्यांनी करची. आनी ती पळय आमकां पळय दुकान पळय दिल्लें आसा ती आमकां हे आमकां आमगे गुदांव पळय आशिल्ले ते आमकां सारके दिवंक ना अजून दिवंक ना. खंयचे गुदांव म्हणटा तुमी? आमचे पळय गुदांव आसा ते सारके आमगे एरिया आशिल्ली ती ते आमकां हें करूना तांणी अजून कितें सांगला तुमकां दिता बीन म्हटलें? दिता म्हणिल्लें आनी दितल्या भलत्यांक दिल्या काडून ते हाका लोकांक हें करून भाड्यांक. तुमचे कडेन जेन्ना थंयसून भायर काडलेले पळय तेन्ना तुमचे कडेन एग्रीमेंट बीन तशें काय करूंक ना? आमकां घेतिल्लें आहा म्हळ्यार ते आमकां एग्रीमेंट बीन कांय ना हें करना न्ही ते. आतां आमकां दिता म्हणटा ते गुदांव म्हळ्यार अजून आमकां दिवना तांणी. पूण तुमचे कडेन एग्रीमेंट आसा? हय एग्रीमेंट आसा. तुमकां सांगता की आमकां आमगे एरिया बिरिया सगळें आसा कळचें पळय. हय ताणें ओके हें करुना. म्हाका दिसता अश्यो गोश्टी ज्यो आहा न्ही त्यो खूब मॅटर करता. एक बिझनसमॅना खातीर आपलो बिझनस सारको व्हडलो आसता आनी तो ते लक्षान दवरूनच आपले फूल लायफ काडटात. आनी वोटींग करतना ह्यो सुद्दां गोश्टी लक्षान आसता. इतलेच पयली हांव गोश्ट सांगता नगरसेवकांक. एक गोश्ट जी आसा जी खूब डिमांड जाता आयज काल आमी प्रत्येक नगर पालिकेन वता तेन्ना एक जशी ग्रामसभा आसता तशी नगर सभा जावची. आनी हांव म्हणटा ही एका वर्सान न्ही जाल्यार 2 म्हयन्यांनी किंवा 1 म्हयन्यांनी ही प्रत्येक समजा तुमी मार्केट घेता जाल्यार थंयसरले बिझनसमॅन कोण आसा थंयसरले कमिटी आसा तांकां आपोवन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन नवीन कितें जाय हें विचारपाक जाय किंवा बस स्टँड किंवा गांवचे जे नागरीक आसा तांकां घेवन ह्यो नगर सभा जावप. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हाजेर विचार मातसो स्ट्रिक्टली करपाक जाय की कित्याक कशें कितें जावपाक जाय. दुसरी गोश्ट आमी उदळ पयलीं हांगासर गोरवां बीन येता. म्हाका दिसता हे लोकांक त्रास जाता, लोक भिता आसतले, लोकांच्या आंगार वयता. कितें जाता हांगासर? हांगा मेन म्हणजे जी आतां तुमकां जाणा जी गोरवां आसा ती सगळीं बाजारांनी आसात चडशीं खुबशीं गोरवां आसात. 100 वयर गोरवां म्हाका दिसता ह्या सांगे मार्केटाक आसतात. ताचे मुळे दुकानकारांक भायर कितें आपले खावपाची वस्तू बी लायली आसा ती घास मारतात घेवन वतात. हाका लागून लॉस जाता. आनी दुसरी गिरायकांकय प्रॉब्लेम जातात. ताणें जर सामान घेवन आपले स्कुटरी लायले थंय तो बैल किंवा गाय घास मारून घेवन वता अशे तरेन जाल्लें आसा. कुत्र्यांचें हें वाडयल्लें आसा. दुसरें म्हणजे आमी आतां फाटले खेपे आमचे म्युन्सिपाल्टीचे सदांच अशें उलोवप जातालें की ते म्हणटा की म्युन्सिपाल्टी आमकां स्टाफाक पगार घालपाक पयशेच पावना.
हो इशू जेन्ना आतां सोंपतलो आमचो आनी भाडें आमी रेगुलर आमी आतां वाडीव जें आतां भरतले नवी सुद्दां आतां ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सांत तुमी पळयात ग्रावंड+1 आसा जेन्ना हो सेकेंड फेज आसा ताका बरें कितें तरी फुडलो प्लॅनिंग करून ग्रावंड+2 काडचें कारण ताचे करून फुडें कोणी टेलर आसा आमचे एडवोकेट आसा बाकी ते ऑफीस घालपाचे अशें फर्स्ट फ्लोरार सेकंड फ्लोरार आनी जेणे करून म्युन्सिपालिटीची इन्कम वाडटलें अशें ह्या नवीन कावन्सिलान हें ठरोवचें आनी दुसरी कांय ना कारण इन्कम हें म्युन्सिपालिटी येवपा जाय रेवेन्यू येतलो जाल्यार दुकानां अशी वेवस्थीत ती बांदून जावपा जाय आनीक दुकानां काडपाची हें आसात हांगासर म्हाका सांगा आतां इतल्या पार्किंगेच्या बाबतींत समस्या सॉल्व आसा सगळी चडशी हांगा कशें आसा आमचें पळय हें मार्केट जें आसा थोडेंशें ल्हान आसा त्याचे मुळे बस स्टँड आशिल्लो तातूंत सुद्दां बस स्टँडार दुकान काडली गेली हाचे मुळे बस स्टँड कमी जालो एक वेळ सांगे हो गोंयांतलो मोठो बस स्टँड आशिल्लो पूण आतां दुकानां थंय काडले कारणान आतां ती बस स्टँड कमी जालो आनी पार्किंगाचोय प्रॉब्लेम जाता म्हणून नेक्स्ट जे कॉन्सिल आसा ताणें प्लॅनिंग करून दुकानकारांक लोकांक एक करून घेवन सगळ्यांनी वेवस्थीत ह्या सांगेचें आमी हें करचें कारण सांग्यार आमचे न्ही पयलीं गाडे आशिल्ले म्हणजे बारीक लाकडाचे गाडे ते हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे 2000 सालाक ते सगळे काडले गेले आनी आमकां गाड्याच्या बदलाक दुकानां दिल्यात आनी निवळ उरची आमची सगळें सांगे मार्केट एक क्वेश्चन तुमी निवळ उरपाचो काडलो भया तुमकां विचारपाक सोदता हांगासर आनी एक दुसरी सांगपाचें म्हटल्यार हावस टॅक्स न्ही सांग्यार खूबच वाडयल्ले आहा डबल टिबल जाल्ले आहा ते ह्या न्यू कावन्सिलान ते कितें तरी हें करून कमी करपा जाय भरपूर कमी हांगासरूच हावस हांव ते आयकतालो खूब जाणांनी सांगलें म्हाका खूब वाडयलें 10 पटींनी कितें वाडयलें पटींनी कितले वाडयल्ले आहा ते मातशें कमी करा दुसरें गार्बेज टॅक्स काय 1200 रुपया हॅलो आमकां सामकें ह्या फॅसिलिटी आसपा जाय गार्बेज टॅक्स आमकां फॅसिलिटी आसपा जाय एक शॉपाक 1200 रुपया ते आमकां सारकें परवडपा ना गार्बेज टॅक्स गार्बेज 800 collect जाता सारको कलेक्शन कांय जायना डेली व्हरना ते तुमी दिवपाचें तुम्ही पळोवपाक शकता जर गार्बेज टॅक्स 1200 घेता जाल्यार तुमी हांगासर सगळे कडेन कचरो पळयता आमी हांगासून भायर सरले उपरांत तुमकां दाखयता कचरो कसो आसा तो बट म्हाका दिसता की जेन्ना घेता पयशे कामां करात हांगासर पळय तुमी नगरसेवक म्हणून येता तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत दवरा की तुमी नगराची सेवा करपाक आसता लोकांची सेवा करपाक आसता जें तुमचें काम आसा तितलेंच करा तेच्या व्यतिरिक्त व्हडलें कोण मागना हें लक्षांत घेया आनी जी कितें समस्या आसा जे कितें तांचें म्हणणें आसा तें आयकून घेवन तांकां त्या तरेन फॅसिलिटी दिवपाचो प्रयत्न करा भाईन एक बरो पॉयंट म्हणलो की तांचें म्हणणें आशिल्लें की एक बऱ्या तरेचें मार्केट जें जितूर शॉपां आनिकूय येतली तांचो रेवेन्यू तुमकां मेळटलो आनी बऱ्या तरेचें मार्केट बांदा जशें बिल्डिंगो बांदल्यो म्हणून बांदूं नाका बऱ्या तरेचें हे जशें वेल प्लॅन्ड मार्केट म्हणटा पळय जशें मार्केट आसपाक जाय चिंतून तांचे कडेन उलयात तांकां विचारात की तुमकां कशें कितें जाय ते तुमकां सजेशनां दितली हें करून मार्केट बांदा आमी सद्या पावल्या सांग्या वयलो जो ग्रावंड आसा आनी एक बरो सारको व्हडलो ग्रावंड हांगासर दिश्टी पडटा म्हाका बरी गजाल भुरग्यां खातीर जर सांजच्या टायमार खेळपाक बरी जागा मेळत जाल्यार भुरगे बाकीच्या खंयच्या दुसऱ्या वाटेर वचना आनी एक्झॅक्टली एक बऱ्या तरेचो ग्रावंड दिश्टी पडटा बट आनीकूय समस्या आसतल्यो युथांच्या हांगा कारण एकूच ग्रावंड आसा काय किंवा आनीक कारण 10 वॉर्ड आसा आनी येदे व्हडले जे मतदारसंघ सांगे मतदारसंघ केदी व्हडले आसा तुमकां खबर आसतले सो आमचे बरोबर 2 यूथ आसा हांगासर तांचें नांव पयलीं जाणून घेवया तुमचें नांव अभिनव मराठे अभिनव आनी सायदीप गोवेकर अभिनव म्हाका सगळ्यान पयलीं कितें समस्या जाणवता तुका एज अ यूथ तूं म्युन्सिपालिटी पळयता थोड्या दिसांनी इलेक्शनूय जावपाचें आसा इतल्या वर्साची कामगिरी पळयली तुवें म्युन्सिपालिटीची तुका कितें कमी दिसता किंवा चड जालें हा बरें जालें अशें कितें दिसता तुका सांगे म्युन्सिपालिटी म्हळ्यार सगळ्यांच्याक ल्हान म्युन्सिपालिटी पयली म्हळ्यार 10च वार्ड आसता हातूंत आनीक आतां पळोवपाक गेल्यार इन टर्म्स ऑफ आतां म्हणटा ट्युरिजम जो सांग्यार सगळ्यांच्याक चड आसा आनी म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी एरियेन पळोवपाक गेल्यार एम्प्लॉयमेंट हो इशू खूब व्हडलो आसा कारण म्युन्सिपालिटी एरियेक भुरग्यांक तितले गव्हर्मेंट जॉब फास्ट दिवपाक पावना सो आतां जर ट्युरिजम स्पॉट्सांचेर जर लोकांक वचपाक जाय सो समज जेन्ना ट्युरिस्ट येतले आनी आमकां बऱ्यो फॅसिलिटीज दिली न्ही जाल्यार एक जर आमी गाडी किंवा ज्यो टॅक्सीज असतात टूर्स बीन टूर्स असतात सो ते अरेंज करून
वी कॅन जनरेट गूड एम्प्लॉयमेंट म्हळ्यार सेल्फ सफिशंट मनीस जावपाक शकता. एक यंग समज आपूण मनशा कडेन गाडी आसा ती लावन तो बिझनस करपाक शकता. सो एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करपाक जाय तुका दिसता. करेक्ट एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करपाक जाय. बरोबर. त्याच्या भायर आनीक कितें तुका हांगासर फॅसिलिटीज जाय अशें दिसता? सो म्हाका दिसता की सांग्यार आतां नवो कावन्सील जातलो, सो तांणी एटलिस्ट एक 10 कावन्सिलरांनी मेळून एक सांग्यार एक बारीक तरी जीम विथ मिनिमम फॅसिलिटीज. सांग्यार खुबशे बरे टॅलंटेड भुरगे आसा इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, सो तांचे खातीर कितें तरी एक अरेंजमेंट करूं, एक जीम. कारण जागो आसा, अशी ना की जागो ना. सो ते एक डिसिजन मातशें कावन्सिलान घेवचें. तुका कितें दिसता? तूं पळयला इतले वर्सां तांची कामां, तुका कितें दिसता? कितें जाय तुका नेक्स्ट? आमचो हांगा बॅडमिंटन कोर्ट आहा पळय तोय सारको ना. ते सगळे पॅचीस मारिल्ले आसा. बॅडमिंटन म्हणटा ती इंडोर गेम, पावसान ती खेळपाक मेळना कित्याक गळटा सगळे. पत्रे सारके ना, वयर तांच्यांनी कापत सुद्दां घातली ना. इंडोर गेम ती, पूण आतां पावसान आमकां ती खेळपाक मेळना. कितले जाण इंजर्ड जाल्ल्या, खंय पांय मारता थंय पांय भितर वता. थोड्याले एंकल ट्विस्ट, थोडे करियर काबार जावपाक शकता भुरग्याले सुद्दां. बारीक एक व्हडलो टुर्नामेंट बॅडमिंटन करपाक गेल्यार प्लेयर येना बरे कित्याक कोर्ट सारको ना. इतली वर्सां जालीं आतां कांयच करना, फकत वयर पॅचीस मारून दवरिल्ले आसा. एक कांय हेच करपाक पळयना कोण. म्हाका दिसता ही खरेंच खूब चिंतेची गजाल आसा. युथांक आमी सारके फॅसिलिटेट करून दवरपाक जाय. कारण दे आर फ्युचर, आनी तांकां जर आतांच बरे तरेचे वाट जर आमी दीत न्ही जाल्यार खुबश्यो गजाली सारक्यो परफेक्टली वचोंक शकता. आनी एक गोश्ट, तुमकां लायब्ररी बीन प्रॉपर आसा हांगासर लागीं? पयली गजाल म्हळ्यार सांग्यार लायब्ररी आसा, पूण ती खंय आसा ती सद्या म्हाकाय खबर ना. पयलो प्रश्न तो. कारण एक थोडे तेंप ती अमकेच कडेन आसा म्हूण कळटा, सडनली ती शिफ्ट जाली म्हूण कळटा. केन्नाय फॉर एनी स्टुडंट वॉन्ट्स टू एक्सेस सम बुक्स न्ही, ताका आयदर मारगांव डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी भायर वचचें पडटा. सरस म्हळ्यार डायरेक्ट 30-35 किलोमिटर पयस वचपाक पडलें. तें बी बसीन, कोणाक स्कुटर ना, गाडी ना तें. बरं, आनी एक गोश्ट एक म्हत्वाची म्हळ्यार केन्नाय जर प्रोग्राम करपाक जाता, एक पावस ना तेन्ना आउटडोर तूं घालूंक शकता, करपाक शकता कसलो एक कल्चरल प्रोग्राम, जाल्यार आउटडोर करतलो जाल्यार नॉट लेस दॅन 3 lakhs, नॉट मिनिमम 3 lakhs म्हणटा हांव. कारण सादो जर फंक्शन करतलो जाल्यार ताका स्टेज जाय, लायट जाय, सगळें जाय. कम्युनिटी सेंटर किंवा अशें कांयच ना हॉल तुमच्या खातीर गव्हर्मेंटाचे एवेलेबल? न्यू म्युन्सिपालिटी बांदल्या तातूंत आसा हॉल, पूण कशें आसा, हांव म्हणटा की जी फॅमिली फंक्शन्स आसात, फॉर एग्जाम्पल लग्नां, काजरां, शादी, तांचे खातीर म्युन्सिपालिटीन चार्ज करचे ना न्ही. पण जेन्ना एक स्पोर्ट्साचो किंवा एक कल्चरलाचो जर आमी युथांक वयर काडटा, कम्युनिटी इव्हेंट हय, तेन्ना एटलिस्ट कन्सेशन ना जाल्यार एटलिस्ट आमकां फ्री तरी दिवचो म्युन्सिपालिटीन रावपी एरियेंतलो फंक्शन जाल्यार तरी फ्री दिवचो. एटलिस्ट म्युन्सिपालिटी. कारण 10 वार्ड हार्डली 3000 वोटींग आसा. सो जे यूथ कितें समज फॉर एग्जाम्पल कसलोय एक बारीक कल्चरल सुद्दां इव्हेंट करपाक सोदता जाल्यार तांकां तरी फ्री दिवचो. एक्झॅक्टली. ही म्हाका दिसता खूब गरजेची गजाल आसा. जेन्ना तुमी अशें कितें बांदतात, आतां जे हॉल बांदला, जे कितें बांदला, ते म्युन्सिपालिटी एरियेंतलो टॅक्स घेवनूच बांदला आसतलो, इतलें तरी आमकां सगळ्यांक कळटा. किंवा गव्हर्मेंटाचो फंड येता, गव्हर्मेंट म्हणटकूच आमचेच जे टॅक्स आसता तातूंतल्यान परत ते यूज करपाक त्या एरियेंतल्या लोकांक तुमी फ्री दियात. ताज्या एरियेंतल्या भायर कोणाक चार्ज करपाचें आसा तुमी करूं शकता. अशी कितें तरी फॅसिलिटी करपाक शकता. आनी हे दोगूय जाण यूथ जे आमच्या कडेन उलयता, कारण म्हाका तांची एक तळमळ कळटा की पयली गजाल म्हळ्यार एक बरे तरेचो जीम जावपाक जाय जो तांकां सगळ्यांक फॅसिलिटेट करतलो. एंड देन बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आहा त्यो जाग्यार उडोवपाक जाय. वत कितलें आहा आमकां खबर आहा, घाम येता सारको आमकां हांगासर उबे रावता आसतना. ते खातीर एक बरी शेड आसलेली गरज आशिल्ली हांगासर. सो ह्यो सगळ्यो गजाली पळयता आसतना म्युन्सिपालिटी इलेक्शन रोखडें जावपाचें आसा. म्हाका दिसता हे सगळे यूथ तुमकां वोट करतले. जर तांच्यांनी तुमकां हे चिंतून जर वोट केले जाल्यार तुमकांय खबर आसा की कोण येतलो आनी कोण येवचे ना. ते खातीर सगळे नगरसेवक जे फुडल्या फावटी निवडून येतले तांचे कडेन एकूच मागता हांव की जे कितें तुमी करतले ते नगरा खातीर करात, आनी जाता तितले बेगीन युथांचे कितें आहा ते मागणे आयकून घेयात आनी फुडें सरात. देव बरें करूं तुमी आयले. आनीक जर तुका पॉयंट कितें मांडपाचो आसा जाल्यार शुअर. आनी एक पॉयंट मांडपाचो असो म्हणल्यार जेन्ना हो जो ग्रावंड आसा हो खूब शेकरो ग्रावंड आशिल्लो, फातर आशिल्ले फूल हे ग्रावंडार. आयज तूं पळोवपाक शकता ग्रास आसा. 2000 म्हाजो पप्पाय सुद्दां चॅरपर्सन जाल्लो इन 2016. तो चॅरपर्सन जावचे पयलीं हो ग्रावंड फूल प्रपोज केल्लो जेन्ना सुभाष फळदेसाय आमदार आशिल्ले. 2017 म्हणल्यार बिफोर इलेक्शन हो फूल हेजे ग्रासींग जाल्लें सगळें जाल्लें. भायर रनींग ट्रॅक आशिल्लो, तो ऑलमोस्ट 600 मिटर्साचो रनींग ट्रॅक. दॅट टू फूल सर्कल, क्रॉस ना, मदीं कांय ना. पूण हो आजून पर्यंत जेन्ना 2017 जो जसो सोडिल्लो जसो 2021 तसोच आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार तुमी पळोवपाक शकता हो हाय मास्ट लॅम्प म्हूण घातिल्ले म्युन्सिपालिटीन.
ते हायमास्ट लॅम्प्साचेर तूं सकाळचे पेट्टात रातची जाय तेन्ना ते पेटनात. सो हांव मागता म्युन्सिपाल्टी जे न्यू कावन्सील येतलें ते हायमास्ट लॅम्प्स जे आसात ते फूल रिपेर करचे. कारण मार्केटान एक घातिल्लो कुट्टीवाडो आसा थंय विठोबाचें मंदीर आसा थंय घातिल्लो, एक व्हडलो ग्रावंडार घातला. जेन्ना 6:30 सुमार काळोख जालो हांगा लोकांक चलपाक खूब त्रास जाता. सो हांव मागता कावन्सिला कडेन जे नवे कावन्सिलर येतले निवडून ताणें हायमास्ट लॅम्प मातशे जाता तितले बेगीन रिपेर करचे. ही गजाल मातशी सिरियसली घेयात, कारण जे तरेन सांगलें की जर तुमकां कळना दीस आनी रात केन्ना जाता ती, जाल्यार तांकां विचारात, ते सांगतले. दिसाची जर लायट पेट्टा आनी रातची जर पेटना जाल्यार कितें तरी तुमचें तरी चुकलां हें नक्की कळटा आसतलें. सो हे तुमचें पयलीं सारकें करात, दीस आनी रात कितें तें वळखात आनी हायलॅम्प सारको करात. आतां म्युन्सिपाल्टी जी आसा ती कंटिन्युअस आसतली, तांचे जे वर्कर आसा ते कंटिन्युअस आसतले, ताका बाकीच्यो गोश्टी लागनात. हें काम जें आहा तें तुमचें आतांय करूं शकता, तें आतां बेग्यातल्या बेगीन करा. ही नेक्स्ट इलेक्शन जे जावच्या पयलीं तरी म्हाका दिसता लायटीचें काम तरी तुमचे कडेन जर जाता जाल्यार करूं शकता. देव बरें करूं तुमकां, तुमी आयिल्ले आनी आमकां टायम दिलो त्या खातीर. थँक्यू. म्हाका दिसता खुबशे भुरगे हांगासर येता आसतले खेळपाक, तशेंच जे सिनियर सिटीजन आसा ते सुद्दां तांकां, कारण वॉकिंग करपाक किंवा एक्सरसायज करपा खातीर आमच्या कडेन एक मानेस्त आसा. म्हाका दिसता तुमचें घर हांगा लागींच आसा. म्हाजें घर लागींच हांगा देवानंद दिवकर हांव. म्हाजो बिजनेस आसा हांगा मार्केटान. पूण हांव सकाळ फुडें हांगा मॉर्निंग येता, खूब जाण येता हांगा, पूण तांकां कांयच फॅसिलिटीज ना. म्हाज्या सारके सिनियर सिटीजन हांगा खूब जाण येतात सकाळचे, तांकां कांयच हांगा फॅसिलिटीज ना. हे 5 वर्सां जालीं तेंचे कांयच हितून ह्या ग्रावंडाची कांय उदरगत केली ना. हो ट्रॅक दिसता पूण तसोच आहा तो, काय ना? आसा तसोच हे ट्रॅक आसा तसो आसा. हेजे फुडें आतां कोण कावन्सिलर नवे येतले, तांणी कितें हेल्प करून आमकां बरी हें दिवची फॅसिलिटी. म्हाका दिसता तुमी पळोवपाक शकता जे ट्रक वयता पुला वयल्यान, आनी हो भरपूर इम्पॉर्टंट असो पूल, आनी ज्या पुला बद्दल वदलच्यान खुबशे नागरीक उलयले. आनी आतां प्रोग्राम सोंपयता आसतना आमी मुद्दम हांगासर आयला कारण पुलाचें म्हत्व दाखोवपा खातीर. एका टायमार इतले ट्रक ट्रॅवल करता हांगाच्यान, आनी हो खूब जुनो पूल, आनी पुलाचें डिमांड खूब लोकांनी आमदारा कडेन किंवा म्युन्सिपाल्टी कडेन जे डिमांड घालपाक जाय ते सुद्दां घातलेले आसा. आनी ह्यो ज्यो कामां आसा ज्यो जावपाक जाय लोकांचे साधन सुविधा खातीर, मयूर एट दी एंड कितें दिसता तुका, खंयच्या इशूंचेर ह्या फावटी इलेक्शन जातलें? ह्या खेपे इलेक्शन एक अशें दिसता म्हाका, म्युन्सिपाल्टीचे इशू खूब आसात. लोकांक कितें आसा, लोकांक थोडी नवी फेस जाय. लोकांक थोडे पयलींचे नाका, एक रिजर्वेशन हें जाल्ले कारणान कांय वार्डाचे कावन्सिलर ह्या वार्डान बसपाचे, दुसरी वार्डा तिसरी वार्डा अशें करून बसलेले आसात. म्हणटकीर अशें ना तांकां इजिली आसलें तें इलेक्शन, हें रिजर्वेशन जावन मातशें टफ जाल्लें आसा इलेक्शन. बरं, म्हाका सांग, पॅनल बीन तशें कितें आसा हांगा? ना, हांगा पॅनल अशें ना, पूण काही मोजके जे कोण बसल्यात ते आमी ऑब्वियसली म्हणूंक शकता हे आमदाराचे, हे एक्स एम एल एचे, हे सावित्री कवळेकराचे अशें म्हणूंक शकता आमी एज अ पर्सनली उलोवपाक गेल्यार. तुवें हांगा 3 नांवां घेतली. एक म्हळ्यार सावित्री कवळेकर, दुसरें म्हळ्यार जो प्रसाद गांवकर आतांचे जे माननीय एम एल ए आसा, आनी आदले आमदार सुभाष फळदेसाय. सो तिगांयनी आपापले अशें पॅनल घातलेलें ना हांगा. पॅनल अशें ना, पूण जो कॅन्डिडेट जो उबो रावता तो लोकांक सांगतना सांगता आपूण सुभाष आलो, हांव प्रसाद आलो, हांव सावित्री कवळेकर आलो म्हणून. पण तेणी डिक्लेरेशनूय केलें ना आपल्या हो कॅन्डिडेट म्हणून. म्हणजे कॅन्डिडेट लोकांक सांगतात, कित्याक वोट मागपाचेर आसा न्ही आतां सद्या म्हणल्यार. आतां मेजर इशू कितें आसा तुगेले आतां तुमी आतां पळयलेच, आतां सकाळच्यान पळयता आमी लोक कितें कितें इशू सांगतात. तुमी दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा पार्किंग इशू, बाजारकारांचो इशू, हे सगळे इशू दिश्टी पडटात, पूण कोणाले लक्ष घालपाक लोक तयार ना. हे कावन्सिलर जातात, जेन्ना कावन्सिलर वोटिंगा वयता तेन्ना सांगता आमी खूब कितें विचार आसा, अशें करपाचें तशें करपाचें, आनी प्रत्यक्षान जेन्ना कावन्सिलर जाता पळय तेन्ना हेजें लक्ष दिवन आनी कित्याचें लक्ष वयता तेंगेलें.
तर राग हो आसा आमी उदळ जशें म्हटलें तशें राग बीन लोकांच्या मनान आसा ज्यांची कामां जावंक ना जी हांव म्हणटा की पब्लिकांची जी कामां आशिल्लीं फॉर एग्जाम्पल एक गार्डन म्हणा बरो किंवा एक चिल्ड्रन्स पार्क जो म्युनिसिपालिटीच्या जस्ट ऑपोजीट आहा ताजेर लक्षच घालूंक ना तो सारको कलमेलेल्या स्थितीन आसा तशेंच बस स्टँड आसा मार्केट आसा रस्ते आसा आनी मेजरली हो पूल आसा टॉयलेट बाथरूम आसा एट बस स्टँड आनी एक गजाल जी युथांनी सांगली आमकां ती म्हळ्यार एक बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता तो एक बरो पॉयंट आसा हांगासर करपा सारकें खूब आसा ट्युरिजमाच्या बाबतींत न्ही. सचिन सांगपा म्हणल्यार हांगा खूब अशे ट्युरिजम स्पॉट आसात. तुमी जाणा कुर्डी म्हणून आयकला बुडटा एक गांवां बुडलेलो थंय मागीर देवूळ एक आसा ती जात्रा जाता हे जाता लोकांनी पळोवपा ती गर्दी पडलेली आसता. तशेंच हांगा जावळी धबधबो आसा तसोच बुडबुडी तळी म्हणून आसा हे सगळे ट्युरिजम स्पॉट हे सायडीचे आसा. साळावयची डॅम आसा थंय गार्डन बॉटनिकल गार्डन आसा म्हणजे पळोवपाची जागे खूब आसा पूण हांगा पळोवपाक डेवलपमेंट फाल्यां कारण कोण ट्युरिस्ट येयलो जाल्यार हांगा रावपा सोय ना तांकां वचपा ट्रान्सपोर्ट ना. समज एक हांगा एक रावपाची गेस्ट हावज एक इनॉग्रेशन केला तेजेर खूब जाणां इश्यू जालो कितें जालें इनॉग्रेशन केलां पूण अजून सद्या म्युनिसिपालिटी हें जाली डिजॉल्व जाली आतां नवी येतकीर ते कशें एक्शन घेता तें पळोवपा जाय. तशेंच सांगपा म्हळ्यार हांगा एक गाडी आसपा जाय आसलेली थंयच्यान ते येवन लोकांक ट्युरिजमाक येवन गायड म्हणून ह्या लोकांक कोणाक खूब जाणां फेसिलिटी मेळूंक शकता. ह्या भुरग्यां खातीर ही तरी ऑपॉर्च्युनिटी करपाक शकता की आयज एक स्टार्टअप म्हणून एक कितें तरी करपाक शकता जंय प्लॅटफॉर्म दिया तांकां की जी ट्युरिजम प्लेसीस आसात ती प्रमोट करपा खातीर ते आपले भशेन कारण आयज काल यूथ शिकलेले आसा खुबशे जाण IT करता किंवा इंजिनियरींग करतात आनी तांचे कडेन ह्यो एक मायंड आसता एक आउट ऑफ बॉक्स विचार करपाचे ते कितें तरी आयडिया तुमच्या मुखार हाडून दवरतले नक्की आपल्या बाबतीन आपल्या कडल्यान तुमच्या खातीर. तशेंच म्हाका दिसता की बाकीचे जे इश्यूज आसा ते सॉल्व जावपाक जाय. लोकांनी इतले चिंतून मत मारपाक जाय की ह्या इलेक्शना नंतर आमचे सरभोंवतणी फक्त आपलो फायदो आनी दुसरी गोश्ट पयशे घेवन मतां मारपाचें आमी खूब कडल्यान आयकलेली आसा नॉट ओन्ली हांगासर बट आख्खे गोंयान आमी खुबशे फावटी जायते आमचे गोंयकार उलयतना आयकले की पयशे घेवन मतां मारता. ह्यो गोश्टी आतां विसरात. आपले मतदान करात मतं विकू नाकात आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार विचार करात की आमच्या खातीर आमच्या ह्या सोसायटी खातीर आमच्या कम्युनिटी खातीर कोण बरो आसा आनी ताका निवडून हाडपाचो प्रयत्न करात. इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता. मयूर थँक्यू व्हेरी मच तूं आमचे दीसभर आमचे कडेन आशिल्लो आनी सगळी तुमची जी एरिया आसा ती भोंवून दाखयली आनी लोकांची समस्या आमी आख्ख्या गोंया फुड्यान दाखयली. होप की ह्या इलेक्शनाक बरें जातलें. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.